वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. सॉरी कशी आहे तुम्ही. सो आयज जावन आसा दिवाळी. सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्सांक हॅपी दिवाळी आवडटा. आणि आयज लायक बरो दीस हा, लायक बरे ब्रायट सनी हा हाडल्या वयल्यान. सो आयज ऑल्सो हॅलोवीन कोत्ताय सो जायतो लोक हांवें पळयला की डिफरंट कॉस्ट्युम्स घालताय आयज. आणि भिरांकूळ आसताय सगळे ते लायक इट्स व्हेरी स्केरी, व्हेरी डेडली. पूण आय हॅव समथींग इन मायंड लायक आय ऑलवेज वॉन्टेड. जीव मातसो व्हडलो जालो हा सो ताका हांव आतां एक बरो सेंटाचे कॉस्ट्यूम घालपाक चिंता. सो आय एम जस्ट गोइंग टू सी DIY कोत्तेलें वॉट एवर आय हॅव. DIY कोत्तेलें हांव. ओके ओके ओके. सो DIY कोत्तेलें हांव एक लायक एक सेंटाचें कॉस्ट्यूम इफ आय कॅन पॉसिबली करपा आतां ट्राय कोत्तेलें. आनी मागीर आय वील शो यू गायज ओके कशें दिसता तें. सो आमी आतां वयता, म्हाका बारीक क्राफ्ट करपाक हाडचें पडटा. सो घेवन येता आनी मागीर तुमकां दाखयता वॉट आय डू. आनी मागीर तुमकां सगळें इफ कॉस्ट्यूम सारकें जाता जाल्यार जिवाक आय वील शो इट यू गायज. सो तुमकां मागीर मेवता. सो बाय. आतां हेजेर हांव गोल्डन कलराचें क्रॉस लायतलें फॉर लायक द स्टोल. ओके गायज. सो आतां हांवें पेपराचो स्टोल रेडी केला फॉर झीव. तो पळयता हांव कशें दिसता तो घाल्ल्या उपरांत आनी मागीर तुमकां दाखयता. सो गायज हांवें जिवाक न्हेसयलो एज सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी ताचे जायते फोटो काडले. ही इज लुकींग रियली क्यूट. ओके तुमकां दाखयता हांव मातशें रावन हाव ही लुक्स लायक. फोटोज घालता. ओके तुमी सांगा हाव ही इज लुकींग लायक. कम 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 हियर. Sorry, moving. See mama show, mama show. Wow. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आयज ऑन आसा 1 नोव्हेंबर आनी आयज ऑन आसा ऑल सेंट्स डे. सो सगळीं मिसाक वयताय. ओके सो मिसाक वचपाचें आयज पयलें आनी मागीर आयज आख्खी रुजाय कोत्ताय, 15 मिसेर कोत्ताय. सो ती करपा जायी. सो आनी ऑल्सो आयज आमची आयज आमी शिमित्रीन वयताय कोण आमची मेलोलीं आसाय तांकां आमी तांचे फोण न्हेसयताय. शिमित्रीन आयज फुलांनी भोत्ताय आमी सगळे फोण न्हेसयताय. आमी कोणाचो ना पासून जाल्यार फादर तांकां फ्लावर्स घालपाक लायता. सो हांव इवनींग वयतलें मागीर फोण न्हेसोवपाक आमच्या पांयचो आसा आनी वयतलें मागीर तुमकां व्हरतलें हांव थिंगा. ओके मामान सांगलां म्हाका फुलां घेता म्हणून, घेवन नाल्यार हांव एक्स्ट्रा घेतलें कित्याक आमच्या थिंगा सेंट विन्संट द पॉल आसा पळय ताचे वांगडी फुलां विकताय आमकां. आनी आमी फादरान आमकां सांगलां की तांकां हेल्प करपा खातीर तुमी तांचे कडेन घेया म्हणून. सो आमी तेंचे कडेन घेतलीं आनी दाळा म्हणटालो मामा म्हणटाली की आपूण घेता म्हणून. सो तेणी घेतल्या आसतलीं. सो तुमकां मागीर थिंगा व्हरतलें. ओके आतां हांव च्या पिवपाक वयता. सो तुमकां मागीर मेवता. बाय. हॅलो गायज. सो आतां हांव भायर सरतां शिमित्रीन वचपाक. आमच्या पांयचो फोण आसा सांगलोलें हांवें तुमकां. सो न्हेसोवपाक वयता आतां. दाडा ऑलरेडी भायर सरला. सायडीच्यान पळय सारकें. तुवें कितें हाय तुवें दोळी हाय रोजाचो राजा हय चड स्टीप कोता तूं. चड मोटें कोरूंक उपकारना. मातशें फ्लॅट कोरपा जाय नाल्यार ऊन मेळटा कितें मागीर एवरी टायम सांगो तुका वयता न्हू. एक फुरीस केल्या बरो. सो पांयचो फोण न्हेसून जालो. सगळीं आपआपलो लाव्ड वन आपल्या आपल्या सोयऱ्याचो जावं गोडशाचो फोण न्हेसयताय. हें दिश्टी पडटा पळय. हॅलो गायज. आतांच हांव शिमित्रीनसून येयलां आनी आतां पयलें काम करता तें शावर घेता. हांव तुमकां मागीर मेवता. सो बाय.
कोण अजून येतो कस करतो तू हॅलो गाईज सो ऑल नसतं या व्हिडिओचं फॅन आणि मेळूया आपलं प्लीज नेक्स्ट ब्लॉगान अंटील देन कीप वॉचिंग माय व्हिडिओज पळयत रावत आणि तुमचं मुख दाखवत रावत अंटील देन बाय